उबी रावया. आमी गायन करतल्यो I10. सकाळच्या प्रार्थनाच्या बुकाचेर आसतले पेज नंबर 483. देवा म्हज्या आदाराक तूं पाव, दोरया म्हाका दिवंक ताकीद कर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. गायन करूया. Jezucia cursa ruka tujer pran sodlo dara tuja kandya cherat vistaru tane vekoilo soklo sosa sukya kandya Sputacia mornang dukurtat, tushititacia mornang dukuturi, Kidiakonia niropradian soltani ciu Carlo. Deva tu kaulo martan, moce magne aik, dusmanace makabedista, Usevati. हे मोळे नुस्त्याचे पेंडे वाईट करपी सगळे जमल्यात म्हाका लिपोवन दवर. तो सदी भाशेन आपल्यो जिवो पासून काडटा, बाळा मोरी आपली विकार उतरां सोडटा, दोळ्यांक लावन निरोप्राद्यांचेर मोगता, कोणाक पिये नासतना सोदकून आपली बाळां सोदता. गुडमेल करून नश्टी कर्तुबां येवजून काडटात, फास खंय मांडलेले ते तारांक विचार करतात. कोण पळयतलो रे अशें म्हणटात, आमची गुपीत कामां कोण सोदून काडटलो, जो अंतस्करणां तपासून काडटा आनी काळजाचो ताव घेता.
तोच सोदून काडटलो देव तांचे रामले बाण सोडटलो कोण नासतना तांकां सुकून करतलो तांची ती जीव तांचे निसंतोन करतली तांकां पळयतात तितली तकली हालून बेतली तेन्ना सगळ्यांची भिरांत येतली देवान कितें केलां तें ती सांगतली अशें कित्याक केलां तें तांकां समजतलें Dormot मनशा सर्वेस्परा सवे सोंतोस्तली ती ताका शेरोडा वेतोली सगळी प्रमाणीत खालसा वडवीक भोगतोली महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन प्रतिगान पयलो आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणाक दूख करता तशी ती ताच्या मरणाक दूख करतली कित्याक दुनियाच्या निरपराध्यांचो ताणी जीव काडलो प्रतिगान दुसरें कोणाचे कास्तितलो म्हाका निवार सर्वेस्परा उसवे आटीला सती हांव अशें चिंतलो म्हजे तोरणे पिरायेर संवसार सोडून वचूंक जाय उरलोलीं वर्सां नरकांत हांवें आतां सारूंक जाय अशें चिंतलो जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराक देखचो ना पृथ्वीचे दोनांतल्या पर्यंत देखचो ना गवळ्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू काण फेकताय मुखावरींचीन मोशी कोवडून कुशीन भोवरताय सकाळ पर्यंत वाट पळोवन हातूय करून रात काडटा म्हजी आळा तो सुटली शिवा भाशेन म्हणून मोडटा शेरका भाशेन हांव रोडटा गवड्या वरी पिंगरोता दोळे तोकले वयर पळोवन चेपलां सायबा पाव म्हाका खोंत केली आयली शांती मोरना नरका करीतलो तुवेंच राखलो जीव मोसो सगळे म्हजे पाप तुवें नोदरे वेले भायर मारले नरक तुका किर्तिना मरण तुका वर्णिना खोरीन वेदा ती सगळीं तुज्या उतराक रावना जिवी आसा तीच तुका म्हजे भाशेन किर्तिता बापूय भुरग्याक कळयता तुजी उंचूल पासवणी सर्वेस्परा म्हाका पाव किन्नुऱ्यो दोन आनी जिवीतभर तुज्या वरचीत मंदिरान तुका गितां गायतल्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन प्रतिगान दुसरी कोणाचे कास्तितलो म्हाका निवार सर्वेस्परा प्रतिगान तिसरे हांव मेल्लो पूण आतां सर्वां सदां काल जियोवचो आसा मोरनाच्यो आनी हेमकोंडाच्यो चावयो म्हज्या हातान आसा देवाच्या पवित्र मंदिरात
ताची वाखाणी करात. ताच्या वर्त्या कर्तृत्वा पासत ताची वाखाणी करात. ताच्या उत्तम तर्पणाची तुस्त करात. शिंगाक आसूं ताची तुस्त करात. पिणे किन्नुऱ्यो वाजोवन ताची वाखाणी करात. घुमट धरून नाचून उडून ताची वाखाणी करात. सितार धरून वेणू वाजोवन ताची तुस्त करात. सणसणीत कासालांचेर ताची वाखाणी करात. तिणतिणीत कासाळ्यांचेर ताची तुस्त करात. सगळी तुमी जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदां सदां प्रतिगांती साहेब आमेन. पूण आतां सर्व सदांकाल जियोचो आसा. मरणाच्यो आनी हेमखंडाच्यो चावयो म्हज्या हातान आसा. देवाचे उतर आतां आमी आयकतल्यो. उजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आपल्या दोलदिलपणांत ती म्हाका सुडयतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडी करून उडयल्यात, कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोर्नीर शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची वळख घेवंक मन लावुया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या वेळार आमी नियाळ करुया. जेजू मरण संस्था. सगळें शांत, सगलो काळोख, सगली दूख, हें सगळें मनशाच्या दोळडीरपणा पासत, आमच्या पातका पासत, आमकां पातकांतली सोडवण दिवचे पासत. जेजूक फोंडान निखिपिला, ताचेर नदर घाल. मरणाची दूख आमी सगळीं जाणाव. मरण आमच्या गोराब्यान आमी अणभवलां. आमची मोगाची मनशां मरता तेन्ना आमी रडल्या. जेजूच्या मरणान आमचें रडणें कसलें. जकेरेसाचें गीत गावचे ना आदी प्रतिगान आमी पयलीं म्हणटल्यो.
Cristo आमचे खातीर घालतो चलो इनो घालतो की क्रुसाचे मरण ताणें सोंसले देखून सर्वेस्परान ताका वयर उबारलो आनी हेरां सगल्या नांवां परस ओदीक व्हरतें नांव ताका दिलें. जकारियासाचे गीत आमी गायतले 409 पान. संसाराच्या सोडवणारा आमचे तारण कुर्सार मरून आनी रगत वारून तुवें आमकां सोडयल्या आमच्या आदाराक तूं पाव सायबा. इस्रायेलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पोरशीक भेट दिली दोयेन ताणें सोडयली आपल्या विसरलेल्या चाकराक दाविदाच्या घराण्यांत एका बळवंता रोगाक सर्वेस्परान उपसयलो. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो आमचो द्वेष धरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. म्हाका आपल्या बुद्धीमोत सोमेश्वराची तोंडी जे ताणें बसयलोले ते आतां देवान पाडले. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो गोरा रायज मनान हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आशेकी उगडास केलो. दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन सगळें बेस सोडून सुगुणी पवित्र जावन चलूंक आमकां दितलो. आपणा मुखार सदांकाळ आपणाची चाकरी करून आमकां फावो करतलो अशें ताणें बसयले. बाळका म्हज्या प्रितीच्या वर्त्या तोरा देवाचो विंचलोलो संदेशकार म्हूण लोक तुका पाचारतलो. सर्वेस्पर येता तेन्ना ताची वाट तयार करच्या काळजा मनान जागोवच्या ताचे फुडें वेतलोय. आदलें जिवीत सोडून दिवं काळजा मनान नवसरू ताचो रस्तो नीट करू व्हडल्यान उलो मारतलोय. पातका माणसाने मागून आत्मा शुद्ध नितळ करून सोडवण तारण सोडून घेवं तूं पोरजेक शिकयतलोय. काळोखान मरणा सावडेन नवो उजवाड फांकतलो शांतीच्या मार्गार चलूंक आमकां वाट दाखयतलो. दोयाळ मोगाळ काळजाच्या देवाचे करुणाये आमचे वय स्वर्गा वेलो येसुर्या उदेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. जकारियासाचे गीत संसाराच्या सोडवणारा आमचे तारणकूर कुर्सार मरून आनी रगत वारून
आतां आमी आमची खालती मागणी बापा मुखार दवरतना आमचेच मदल्या कोणे ही मागणी व्हडल्या ताड्यान करूंक जाता. आमचो जबाब दर एका मागण्या फाटल्यान जातलो आमची काकूट खोस सोमया. जेजू सुरवंडारान आमचे पासत खोस सोंसले, ताका निकी पिलो आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवोन जाला. ह्या आमच्या सुरवंडाराक आमी प्रार्थुया. आमची काकूट खोस सोमया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या, तुजी आवय खुर्साशी उबी आसली. आमी कोश्टवताव तेन्ना तुज्या तारुणीक कोश्टांनी आमकां वांटो मेळूं. आमची काकूट खोस सोमया. आमच्या सोडवंडारा जमनीर पडटल्या गोवाच्या कोण्या बोरी तूं मेलोय. नव्या जिवितांत आमकां तुजे भोंवती एकठांय जबाब. आमची काकूट खोस सोमया. आमची काकूट खोस सोमया. आमची काकूट खोस सोमया. जिव्या देवाचे पुता, पयस स्नानांत आमी तुजे बरी मेल्यात. तुजे बरोबर उठून देवा सोवे सदांकाळ जिवंक आमकां फावो कर. जबाब. आमची काकूट खोस सोमया. आमची बाबा भयणां गाजा आनी युक्रेन हांगासर कोश्टवतात. मरण चिंतिनासतना जायत्या आमच्या भावा भयणांक आयला. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक ती भागीदार जावं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागता सोमया. जबाब. आमची काकूट खोस सोमया. आमच्या देशान किरीत भाशेन वेंचणुक्यो आसात. अदीक आनी अदीक लोकांक आपलें मन उजवाडावंक आनी बरें आसा तांकां वेंचून काडूंक अशें आमचो देश अदीक प्रगती करता तसल्या मार्गार चलूं म्हूण आमी मागता. जबाब. आमची काकूट खोस सोमया. सगळी आमची मागणी एकठांय करून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, आदामाच्या पातकाची खास्त आमकां सगल्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस्त आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं तें कास्तीचें फारीकपण दिलें. तर जशें आमी सैमा वरी आदामाचें रुपणें घेतलां, तशेंच कुरपे वरी जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकें पवित्र जावंक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोर पदवीदार देव आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सर्व वायटांतली आमकां निवारून सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. किरीत भाशेन जागरण आज सांजे 11 वाजता सुरू जातली.